तरी केप्यां वचून लढ, आमकां हांगा त्रासांक घालनाका, ही मागणी आमी करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की जो वेळ पर्यंत आमी थंडपण हांवें अग्नीन कमीत कमी 2 वरां काडून, कित्याक खूब जाणां हे लागनाशिल्ले फोन, सगळे म्हळ्यार सगळ्या एक लोकप्रतिनिधी, हांवें 5 जी पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीची जबाबदारी घेतली, एक लोकप्रतिनिधी म्हाका खोलचो चुकला आनी दत्ताने बी केल्ले आमचे श्रीस्थळचे, आनी अग्नी एक चुकला. सो जवळ जवळ 50-60 लोकप्रतिनिधी आमी फोन केल्ले आनी तातूंतले 2 जाण लोकप्रतिनिधी आज हांगा हजर आसात. नेवरदलेस ह्यो सगळ्यो ज्यो चळवळी जाता पळय तेन्नाच खंयच केन्ना व्हडले व्हडले लिडर ह्यो चलयनात, सामान्य मनीसच लास्टाक ह्यो चळवळी चलयता. आनी सरकारान जरी नोटिफिकेशन काढलें, हाजे पयले सरकाराची नोटिफिकेशन आनी सरकारी निर्णय लोकांच्या दबावा सकल फाटल्यान घेतिल्ले आसात. ही परिस्थिती आहा. सो आमी जर फाल्यां जर मोठें जर आंदोलन केलें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी डेफिनेटली प्रभाव घालतले. आतां आंदोलन करप म्हळ्यार टप्पी कितें? पयली गजाल 26 जानेवारीक सगळ्याल्यो ग्रामसभा जातल्यो. 26 जानेवारी ग्रामसभा जाता. त्या लोलये पंचायतीचो ऑलरेडी ठराव आसा. श्रीस्थळ पंचायतीचो ठराव घेवपाक जाय. ग्रामसभेचो ठराव, तुगे पंचायतीचो न्ही, पंचायती एखादे तेंगे मेजॉरिटी भायर, ग्रामसभेत तुमी लोक करपाचो, तुमी घेवपाचो. पैंगीण पंचायती ठराव जाय, गांवडोंगरी पंचायती ठराव जाय, खोतीगांव पंचायतीचो ठराव जाय, आगोंद पंचायतीचो आनी खोल पंचायतीचो ठराव घेवपाक आमी त्या लोकांक वचून थंय मेळपाक जाय की तुमी ठराव घेवपाय म्हणून. एकदा जर ह्या 7 पंचायतींनी ठराव घेतले, म्युनिसिपालिटीने बी सांगपाक जाय, म्युनिसिपालिटीका ग्रामसभा ना आनी आतां आसती म्युनिसिपालिटी ठराव घेतलो का म्हणून सांगपाक येना. पूण 7 पंचायतींनी ठराव घेतले ते जर आमी सबमीट केले जर जायत सरकाराक जाल्यार आमकां ती एक सुयोग मेळटलो. दुसरी गजाल म्हणजे येत्या असेंब्ली सेशनाक आमी कांय आमदारांक रिक्वेस्ट करतले, आमचे क्वेश्चन आमचो असेंब्ली भितर काड म्हण, आनी जमत जर जायत आमी हेय बी मागता ताचे कडेन की आमकां सीएमा कडेन एक अपॉइंटमेंट दी म्हण, उलोवपाक आनी आमचे प्रश्न सांगपाक. दुसरी गजाल, ह्या दोनांतल्यान जालना जर जायत 26 जानेवारी दीस आमी एक दिसाचें लाक्षणीक उपोशण करपाचें. 26 जानेवारीक एक दीस आमी उपोशणा बसपाचें हांगा मामलेदार कार्यालया कडेन. म्हणजे हे चळवळीचे टप्पे एकदम सगळे करपाक जाय तुज्यान, हळू हळू करून तुवें मुवमेंट बिल्ड करपाक पडटली. 26 जानेवारीचें लाक्षणीक उपोशण जातकीर सुद्दां जर सरकार जर आमचे कडेन लक्ष दिना जाल्यार मुखाल्ली येवजण मागीर सांगता आमी कितें करपाचें म्हणटा. काणकोणच्या सामान्य जनतेक ज्या अडचणीक तोंड दिवचें पडटलें ताचो सारासार विचार करून काणकोण म्हालाचो आस्पाव नव्यान स्थापन केल्ल्या कुशावती जिल्ह्यांत करपाक आमचो खर विरोध आसा. सरकारान जर आपलो निर्णय आमचेर लादपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी ताचो ठाम विरोध करतले. आमी सरकारा कडेन नमळायेन मागतात की तांणी आपल्या निर्णयाचो फेरविचार करचो आनी काणकोणकारांच्या सोयी खातीर काणकोण म्हाल नवीन जिल्ल्यांतल्यान भायर काडून सद्याक आसा तसो दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतच दवरचो / घालचो. सरकारान मागणी मान्य केली ना जाल्यार सरकाराक खर आंदोलनाक तोंड दिवचें पडटलें अशी खर शिटकावणी आमी ह्या वेळार दिता. थोडे खोतगांवचे लोक काणकोण पावनात डेप्युटी कलेक्टराक. मागीर ह्या लोकांचो विचार कोणी करपाचो आसलो? जो ज्या समाजांतल्यान आयला तेजे भाव जे ह्या पंचायत क्षेत्रांत आसा, खोतीगांव, गांवडकर ह्या पैंगिणीच्या इंटिरियर एरियेक, हेंचो तरी विचार कसो पळोवपाचो आसलो, हे कशें करून वयतले काय म्हण. म्हणजे आज पळय आमकां सगळी गोश्टी प्रजे मुखार सरपाचो पडटा. सांग्यावयल्या लोकांक प्रॉब्लम, धारबांदोडाच्या लोकांक प्रॉब्लम आमकां आसा. एकमेव जो तुमी तालुको घालो जो कोस्टल बेल्टा लागता आनी आमचे खुबशे प्रॉब्लम आसात. CRZ हे ते सगळे आमकां लागता. हातूंत मागीर तुमी ते कशें करून आमकां निस्तारतले? संदेशान म्हणटा तुमी बरोबर आसा. 3रे जिल्ल्याच्या निमित्यान तुमी थंय डेव्हलपमेंटा फक्त कॉन्क्रिटाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर 3रो जिल्लो केलो काय कितें? काय तुमकां एक SP वाडोवपाक मेळटा किंवा एक कलेक्टर वाडोवपाक मेळटा म्हणून? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आमकां समजोवपाक जाय. आमी येवपाक तयार आसात. मुख्यमंत्र्यान एक काणकोणाक एक जाहीर सभा घेवची, आमकां सगळ्यांक आपयात आनी विचार करून आमी ताजेर भासाभास करून निर्णय घेवया. पण परस्पर तुमी आमकां जर घेतले जाल्यार आमी रावचे ना.